मार्च 2012 ते सप्टेंबर 13 मजगती गोयात गुन्यांवाचे आकडे बरेच वाढल्यात. आकडे पळयल्यार गुन्यांवाच्या वळेरेंत खून, बलात्कार आणि अपहरणासारखेले गुन्यांवूच ठळक दिसतात. 18 म्हयन्यांत 265 जाणांनी आत्महत्या केल्यो. हे सगळें चालू आसतना पुलिसांनी इंटरनेट फ्रॉडाच्यो 30 केशी रजिस्टर केल्यात. इतले मजगती केंद्रीय गृह मंत्रालयान IPS ऑफिसर TN मोहनाक गोंयचो नवो DGP म्हणून ट्रान्सफर ऑर्डर काढल्या. तो सध्या दिल्ली अतिरिक्त पुलीस आयुक्त म्हणून आसा. मार्च 2012 ते सप्टेंबर 2013 ह्या 18 म्हयन्यांतलो गुन्यांवाचो रिपोर्ट पळयल्यार चित्र तितले बरें ना. पुलिसांनी वट्ट 3365 FIR रजिस्टर केल्यात. खुनाच्यो 63 केशी नोंद जाल्यात. आंकड्यांनी बायलाड गुन्यांव मोठ्या प्रमाणात दिसतात. बलात्काराच्यो 96 केशी, विनयभंग 160 जाल्यार हुंड्याच्यो 27 केशी पुलिशे मेरेन पावल्यात. त्या भायर अपहरणाच्यो 95 केशी गुन्यांवाचे वळेरेंत दिसतात. तातूंतल्यो 13 केशी पैशां खातीर. रातच्या वेळार 162 घर फोड्यो जाल्यार दिसा उजवाडे 12 घरां चोरांनी फोडल्यात म्हूण पुलिशे मेरेन केशी पावल्यात. 235 चोरयो, 168 गाडयो फोडल्यात. सरपळ्यो मारपाचे 88 केशी, 47 केशींनी लूट जाल्यार 5 दरोडे. हेच 18 म्हयन्यांनी 12 बँकांनी फ्रॉड जाला म्हूण पुलिशे मेरेन प्रकरणां पावल्यात. जाल्यार 30 जाणांक इंटरनेट फ्रॉडांनी तोपी पडल्या. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. गोवा फुटबॉल उदरगत मंडळाची फुटबॉल अकादमी फुडल्या शिक्षणीक वर्सासावन सुरू जातली. मंडळाचो चेअरमॅन दोतोर रुफीन मोंतेरोन आयतारा ही म्हायती दिली. मंडळान घडोवन हाडिल्ल्या शिबिरांत बरो खेळ करपी विद्यार्थ्यांक ह्या अकादमीत प्रवेश दितले. गोंय फुटबॉल उदरगत महामंडळाचो फुटबॉल महोत्सव आयतारा म्हापशा पेडे मैदानार जालो. उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसोजा आनी हेर मानेस ह्या सुवाळ्याक आसले. जैतिवंत पंगडाक इनामां भेटयली. मंडळाचो चेअरमॅन दोतोर रुफीन मोंतेरोन ह्या महोत्सवा विशीं म्हायती दिली. Today is the final day of this 5-month-long festival that we have been having. It is an inter-center festival that we are concluding. We started with an intra-center league and now this is the last day of the inter-center league. Through this league, we have been able to see who are the most exciting talent that we have, and we are going to have our academy starting for the 12 to the 15 years, starting from the middle of this coming year, this year I mean, and all the identified exciting talent who are crossing 12 will go into the academy. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे. इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.